नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. मानसीक शांती आणि आत्मचिंतन वाडोवपा खातीर ध्यानधारणा महत्वाची. दिल्लीत आयोजित केल्ल्या विश्व ध्यान संमेलनात उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांचे प्रतिपादन. लोकसभा आणि राज्य विधानसभा मदी बायलां खातीर आरक्षण दिवपा हेतान संसदेचे अधिवेशन 3 दिसांनी वाडयले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वेंचणूक प्रचार सभेत केले स्पष्ट. देशातले उद्देग, रोजगार आणि व्यापार ह्या सारख्या गजालीं खातीर विजेची मागणी निंबून नई ऊर्जा नया भविष्य ह्या कार्यावळीत केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी उक्तायला मत. गोयात शिक्षणाच्या सुविधा बऱ्या प्रमाणात उपलब्ध आसा, ताचो गरजूंनी लाव घेवचो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केला आवाहन. आणि आयज इस्टर संडे. संवसारभरा प्रमाण गोयातूय खासा प्रार्थना सभांचे आयोजन. आता खबरो विस्तारान. मानसिक शांती आणि आत्मचिंतन हाचे महत्व वाडोवपा खातीर ध्यानधारणा ही महत्वाची गजाल आसा अशें उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी म्हळां. नवी दिल्लीत आयोजित केल्ल्या विश्व ध्यान संमेलनाच्या उक्तावण सुवाळ्याक ते उलयताले. वाडटो तणाव पयस करप, एकाग्रताय वाडोवप आणि भावभावना सबळ करप हे खातीर ही ध्यान प्रणाली मोलादीक आसा. ही प्रणाली आपणायल्यार मनशाची जीवनाकडेन पळोवपाची दृष्टी सकारात्मक जाता अशें उपराष्ट्रपतींनी म्हळें. 3 दिसांच्या ह्या संवसारीक पावड्यावेल्या संमेलनात वेगवेगळ्या तज्ञांनी वांटो घेतलो. Our consciousness in reshaping ourselves, introspecting our own inside, all these things can happen. And meditation is one instrument that enlightens everybody. लोकसभा आणि राज्य विधानसभा मदी बायलां खातीर 33% आरक्षण दिवपा खातीर कायद्यात दुरुस्ती करपाच्या हेतान संसदेचे अधिवेशन 3 दिसांनी वाडयला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले. केरळमच्या तिरुवल्ला वाठारात आयोजित केल्ल्या वेंचणूक प्रचार सभेत प्रधानमंत्री उलयताले. वर्सुकी अदमासपत्रकीय अधिवेशन 16, 17 आणि 18 एप्रिल हे 3 दीस जातले. त्या वेळार बायलांक आरक्षण दिवपा नदरेन विधेयक हाडटले अशें प्रधानमंत्र्यांनी स्पष्ट केलां. केरळ, तमिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोय आणि तेलंगणा ह्या राज्यातल्या लोकसभा सुवातांचेर कांयच परिणाम जावचे ना अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. किसी संवैधानिक संस्था को कुछ भी नहीं समझती. आपने 2-3 दिन पहले ही देखा है, पूरे देश ने देखा है, देश के न्यायप्रिय नागरिक चौंक गए. कैसे मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाकर रखा गया. सोचिए, ये कैसी सरकार है, ये कैसी व्यवस्था है जहां जज और संविधान की प्रक्रिया भी सुरक्षित नहीं है. तो बंगाल की आम जनता की सुरक्षा की उम्मीद इन लोगों से कैसे की जाए. मालदा में जो हुआ वो केवल टीएमसी की उद्दंडता ही नहीं थी, ये इस निर्मम सरकार का प्रायोजित महाजंगल राज है.
भारतीय जनता पक्षाचे केंद्रीय फुडारी मनसुख मांडवीय हांणी पुडुचेरी राज्य विधानसभेच्या वेंचणुके खातीर NDA घटक पक्षाचो राजीनामो जारी केलो। राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीच्या सरकारान समाजातल्या निमण्या घटकांमेरेन चालीक लायिल्ल्या येवजण्यांचो नियाळ ह्या जाहीरनाम्यांत आसा अशी माहिती मांडवीय हांणी खबराकारांकडेन उलयतना दिली। इतले मजगती 4 राज्यां आनी 1 केंद्रशासित प्रदेशात जावपा आशिल्ल्या विधानसभा वेंचणूक प्रचाराक आतां नेट येता। वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे फुडारी ह्या वेंचणूक प्रचारात वांटेकार जाल्यात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज अस्तंत बंगालांतल्या 8 जिल्ह्यात आनी अलिपुरद्वार जिल्ह्यातल्या 5 भौशीक प्रचार सभांनी वांटेकार जातले। केंद्रीय पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभेचे विरोधी फुडारी राहुल गांधी हांचे सयत भाजपा फुडारी केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांचे सयत वडील फुडारी वेगवेगळ्या सुवातांचेर प्रचारात वांटो घेतात। 2027 वर्सा खातीर भारतीय जनगणनेचे कार्यावळीक सुरवात जाल्या। 2011 उपरांत जावपी 2021 ची जनगणना कोविड महामारीच्या कारणाक लागून जावंक शकली ना, ती कार्यावळ आताच सुरू जाल्या। देशातली ही 16वी जनगणना जावन आसा। प्रत्येक घराब्यान सुरवेक स्वयंघोषीत गणना करपाच्या कार्यावळीत वांटो घेवचो अशें केंद्रीय जनगणना कार्यालयान कळीत केला। केंद्रीय माहिती आणि वितरावणी मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी ह्या कार्यावळीविशीं माहिती दिल्या। In 2010, then Prime Minister late Dr. Manmohan Singh ji had assured the Lok Sabha that the matter of caste census should be considered in the cabinet. A group of ministers was formed to consider this subject. Most of the political parties had recommended caste census. Despite this, Congress government decided to conduct only a survey of caste instead of a caste census. That survey is known as SECC. It is well understood that Congress and its India alliance partners have used caste census only as a political tool. As per Article 246 of the Constitution of India, the subject census is listed at 69 in the Union list in 7th schedule. According to Constitution of India, census is a union subject. देशात विजेची गरज वाढत आसा, ते खातीर नवे नवे प्रयोग करून उर्जा निर्मिती गरजेची आसा अशें केंद्रीय उर्जा मंत्री मनोहरलाल खट्टर हांणी सांगले। संसद टीव्हीचेर आयोजित एके कार्यावळीत तांणी देशाच्या उर्जा परिस्थिती विशीं माहिती दिल्या। इस दिन से ऊर्जा का, बिजली का आविष्कार हुआ, माध्यम कोई भी रहा हो, लेकिन दिशा एक ही रही है और प्रगति की दिशा रही है। और आज हम बिजली के बिना दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। और नए आने वाले समय में ऊर्जा और ऊर्जा पर निर्भरता और बढ़ने वाली है। तो ऐसे समय में हमें न केवल आज के बारे में सोचना होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ी के बारे में भी हमें ऊर्जा की नई तकनीक, नए आविष्कार, नए प्रयोग के बारे में विचार करना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी लीडरशिप में भारत ऊर्जा की दिशा में न केवल तेजी से आगे बढ़ रहा है, बल्कि क्रांतिकारी परिवर्तन भी कर रहा है। देशातली विजेची मागणी ही उपलब्ध साधन सुविधांचेर निंबून आसा आनी ताचो वापर उद्देग, रोजगार आनी व्यापार ह्या सारक्या गजालींचेर आधारित आसा अशें केंद्रीय उर्जा आनी नवीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी सांगले। नई उर्जा नया भविष्य ह्या कार्यावळीत राज्यमंत्री नाईक उलयताले। Energy transition is not only about the megawatts and gigawatts, it is about the job, skill and innovation. These measures are not only about the compliance, they are about the creating an ecosystem where sustainability becomes the default option. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव। चोर के पीछे पड़ी अक्खी मुंबई की पुलिस पर हाथ न आए 420। चोर पुलिस, चोर पुलिस, चोर के पीछे पड़ी। करते बड़े बड़े जो काम
मुझको है समझा नकारा, नालायक नालायक कह के पुकारा। मैं भाई साहब को गिरफ्तार करने आया हूँ। भैया जैसा सीधा साधा आदमी सिक्के नामने जुर्म नहीं कर सकता। लेकिन भैया का मफलर, उनका चश्मा, उनके फिंगरप्रिंट्स, सारी चीजें भैया के खिलाफ हैं। मुलजिम राम नारायण बल्द श्याम नारायण को मुजरिम मानते हुए ताज़ीरात हिंद की दफा 302 के तहत फांसी की सजा का हुक्म देती है। मैं आपके साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होने दूंगा, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि राम नारायण को फांसी के फंदे से कौन बचाता है। देखो शोर नाम जाना, किसी और को ना बुलाना। बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म नालायक 6 अप्रैल दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेलो खबरो। गोंयांत राज्य सरकारान शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून दिल्या, ताचो लाव गरजूंनी घेवंक जाय अशें मत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला। एका खाजगी खबरावाहिनीच्या 15व्या वर्सुकी दिसा निमतान आयोजीत केल्ले कार्यावळीत ते उलयताले। गोंयच्या तरणाट्यांनी गोंयची अस्मिताय आनी संस्कृती, दायज आनी वेगळेपण तिगोवन दवरूंक जाय अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। सरकारी नोकऱ्यां परस शेती वेवसायाचेर अधिक लक्ष दिल्यार ताचो अर्थीक लाव गोंयकारांक जातलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें। मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी ह्या कार्यावळीत आदर्श गोंयकार इनामां भेटोवन कांय मानेस्तांचो भोवमान जालो। अजुनी गोंयांत खूब कितें काम आमी करूं शकता आनी तें काम म्हाका दिसता हेल्थ सेक्टरांत अजुनी बी नॉट ओन्ली द डॉक्टर्स, आजकाल गरज जी आसा पळय न्ही, इट इज ओल्ड एज होम विच इज वाडटो ट्रेंड आसा, म्हणजे तांकां गोंयांत अजुनी खूब मोठ्या प्रमाणात डिमांड आसा। आज सिंगल ओल्ड एज होमान एकट्याक दवरपा खातीर द पीपल चार्ज द 45,000 रुपीज पर मंथ, म्हणजे तुमी जस्ट पळयात। आनी खूब मोठ्या प्रमाणात दिस ट्रेंड इट इज टू हेल्थ केअर सेक्टरांत टू प्रोवायड द नर्सिंग सेक्टर, म्हणजे आमी म्हणटा की फूल टायम नर्स जर जाय आसत जाल्यार द पीपल पेज द 40,000 रुपीज पर मंथ, म्हणजे टू टेक केअर ऑफ 12 hours ड्युटी फॉर माय पेरंट्स। हे सगळ्या सेक्टरांत म्हणजे आमी म्हाका दिसता ह्यो गजाली बी लोकांच्या मुखार वॉट आर द ऑपॉर्च्युनिटीज इन द स्टेट ऑफ गोवा वी वॉन्ट टू आयडेंटिफाय, वी वॉन्ट टू रिसर्च, आनी त्या खातीर म्हणटा की गोंयांत बेकारी आसा ना, सो डॅट हेंय काम जें आसा पळय न्ही तुमच्या सारकिल्या चॅनलाचें आसा, इट इज नो डावट आमी न्यूज हे जे सगळें करता पळय न्ही त्याच खातीर अशाय पद्दतीन ह्याय सेक्टरांत गोंयांत कोणाकूच बेकार रावपाची गरज ना, म्हणजे गोंयांत जितक्यो ऑपॉर्च्युनिटी आसा तितक्यो खंयच्याच राज्यांत ना, and which is the opportunity. Just we want to grab that opportunity, we want to take the advantage of that opportunity. आणि आमकां सगळ्या जाणांक आमी ठरावीक सेक्टर म्हणजे आमी बरेचशे फावटी टुरिजमान आसलेले म्हणटा टुरिजम सेक्टर, आमच्या सारकेले मायनिंगान आसलेले मायनिंग सेक्टर म्हणटा, आनी मदीं आसलेले थोडेशे फार्मा सेक्टरान ते कामाक वयतात इंडस्ट्रीन बी, बट ताज्या व्यतिरिक्त इतकें काम आसा आमी पळयता। आनी हे जर आमी जर केलें ना जाल्यार भायले कोण तरी येवन हो गॅप फील करता। फोंड्या विधानसभा पोटवेंचणुकेच्या फाटभुंयेर दक्षिण गोंय जिल्लो वेंचणूक अधिकारी आनी दक्षिण गोंयच्यो जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिटस हांणी वेंचणूक वेवस्थेचो नियाळ घेतलो। ह्या वेळार जाल्ल्या बसकेक वेंचणूक खर्च निरीक्षक शरयू आदेह, अतिरिक्त जिल्लोधिकारी वेल्टन टेलीस, अतिरिक्त जिल्लोधिकारी वर्ग 2 रमेश गांवकार, दक्षिण गोंयचे पुलीस अधीक्षक संतोष देसाय आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या बसकेक जिल्लो वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी सगळ्या नोडल अधिकाऱ्यां वांगडा तयारेचो नियाळ घेतलो। पुराय मतदारसंघात पोटवेंचणूक काळात कायदो आनी सुवेवस्था राखपाचे निर्देश ह्या वेळार जिल्लोधिकाऱ्यांनी दिल्यात।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळान CBSEन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 NEP खाला शाळेचे शिक्षणात क्रांतिकारी बदल केल्यात। या बदलांमध्ये गोया खातीर 2026-27 या शैक्षणिक सत्रा सावन इयत्ता 9च्या अभ्यासक्रमात कोंकणी भाषेचो अधिकृत आस्पाव केला। भारतीय संविधानाच्या 8व्या सूचीत आस्पावित जाल्ल्या कोंकणी सयत 22 राजभासो आता CBSEच्या अभ्यासक्रमात उपलब्ध आसतल्यो। ब्रेस्तारा CBSEन जाहीर केल्ल्या नव्या अभ्यासक्रम येवजणे प्रमाण आता 6व्या इयत्तेसावन तिसरी भाषा शिकप सक्तीचे केला। या तिसऱ्या भाषेची पाठ्यपुस्तकां उपलब्ध जातली अशें CBSEन स्पष्ट केला। विकसित भारताच्या निर्मिती खातीर युवा पिढीचे सहकार्य महत्वाचे आसा आणि फोंड्या पोटवेंचणुकेत भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांक मेळपी तरणाट्यांचो प्रतिसाद उल्लेखनीय आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। भाजपा मोगोप आघाडीचे उमेदवार रितेश रवी नाईक हांच्या वेंचणूक प्रचारा खातीर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्यो काल फोंड्या सभा जाल्यो। भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या वतीन ह्या बसकांचे आयोजन केल्ले। नारी शक्ती आणि युवा शक्ती एकठांय जाली जाल्यार 100% यश मेळटा अशें सांगून ह्यो दोनूय शक्ती देशाच्या उदरगती खातीर महत्वपूर्ण आसात अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले। ह्या वेळार उमेदवार रितेश रवी नाईक, सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार, NRI आयुक्त नरेंद्र सावयकार, जिल्लो पंचायत वांगडी सिद्धेश नाईक, नगरसेवक विश्वनाथ दळवी, आनंद नाईक, अनिल नाईक, महेश पणशीकार आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव। जब भी आती है मुसीबत सबकी जुबान पर गूंजता है एक ही नाम, ये स्मार्ट बॉय हर दिन टकराता है नई मुसीबतों से। छोटा सा हीरो पर पावर का खजाना, टेक्नोलॉजी और हिम्मत का जबरदस्त कॉम्बिनेशन। देखिए माइटी राजू 5 अप्रैल से हर रविवार दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल चैनल पर। नमस्कार। देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन है MSME सेक्टर, लेकिन एक बड़ा सवाल, जब MSMEs देश की इकोनॉमी में इतना कंट्रीब्यूट करते हैं तो ऐसा क्या करें कि उनके लिए क्रेडिट सुलभ हो जाए। इस हफ्ते सिडबी MSME संवाद की श्रृंखला में बात करेंगे MSME क्रेडिट गैप के बारे में। फॉर्मल फाइनेंस में आने में बहुत सारे फायदे हैं। देखेंगे जयपुर की सक्सेस स्टोरी, विशेषज्ञ देंगे आपके सवालों के जवाब। एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए हो, टर्म लोन के फॉर्म में जो कि रिपेएबल होता है ओवर ए पीरियड ऑफ 3 years, 5 years, 7 years डिपेंडिंग ऑन कि क्या उसकी कैश जनरेशन की कैपेसिटी। शनिवार शाम 7 बजे, दिनांक 11 अप्रैल DD नेशनल पर। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर। विसवा उपरांत परतून येवकार पळोवया मुखावेलो खबरो। आयज इस्टर संडे पास्काची परब म्हूण पाळटात। करुणा आणि सत्प्रवृत्ती, आस्था आणि पुनर्जीवन तशेंच बरेपणाच्या जैताचे प्रतीक म्हूण ख्रिस्ती बांधव हो सण मनयतात। ख्रिस्ती समाजाचो संवसारीक धर्मपीठ आशिल्ल्या व्हॅटिकन सिटीत हे निमतान प्रार्थना सभांचे आयोजन केल्ले। इस्टर निमतान आयज देशभरात वेगवेगळ्या चर्चींनी खासा प्रार्थना सभांचे आयोजन केल्ले। गुड फ्रायडे ह्या दिसा प्रभू येशू क्रिस्ताक खुर्सार चडयल्या उपरांत आयज आयतारा ताचे पुनरुत्थान जाले अशें मानतात। ते खातीर याद म्हणून आयज हो दीस पवित्र दीस म्हूण समजतात। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ख्रिस्ती बांधवांक परबी भेटयल्या। गोयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी इस्टरा निमतान राज्याच्या नागरिकांक परबी भेटयल्या।
आपल्या संदेशात तांणी इस्टर संडे हो येशू क्रिस्ताच्या पुनरुत्थानाचो पवित्र दीस आसा अशें म्हळां. हो सण म्हळ्यार आशा आनी जिवनाच्या जैताचें प्रतीक आसा. करुणा, क्षमा आनी श्रद्धा ह्या मुल्यांचे पालन करून सलोख्यान समाज घडटा अशें राष्ट्रपतींनी आपल्या संदेशात नमूद केलां. मजगतीं मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या सयत हेर मानेस्तांनी इस्टरा निमतान ख्रिस्ती बांदवांक परबी भेटयल्या. राज्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी आशिल्ल्या चर्चींनी त्या निमतान खासा प्रार्थना सभांचे आयोजन केल्ले. तातूंत भाविकांनी व्हडा भक्तिभावान वांटो घेतलो. रशिया आनी युक्रेन हांच्या मदलो संघर्ष परतून एक फावट खर जाला. दोनूय देशांनी एकमेकांचेर ड्रोन हल्ले करून व्हडा प्रमाणात लुकसाणी केल्यात. ह्या हल्ल्यांत उण्यांत उणे 10 जाणांक मरण आयलां. युक्रेनाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लोदिमीर झेलेन्स्की हे इस्तांबूल हांगा तुर्कस्तानाचे राष्ट्राध्यक्ष रेचेप एर्दोगान हांच्या वांगडा चर्चा करीत आसतनाच हे हल्ले जाल्यात. रशियान आतामेरेन युक्रेनाचेर 286 हल्ले केल्यात, जाल्यार युक्रेनान रशियेचेर 85 ड्रोन उडयल्ल्याचो दावो केला. दोनूय राष्ट्रां मदीं राजनितीक भासाभास सुरू आसतनाच झुजबंदी जावची म्हण कांय यत्न जाल्ल्याचे दिश्टी पडना. अमेरिका, इस्रायल आनी इराण हांच्या मदलो तणाव आनीक वाडत आसा. अमेरिका आनी इस्रायल हांणी इराणांतल्या ब्लॅक माउंटन वाठारांत हल्लो केला. तातूंत 3 जाणांक मरण आयिल्ल्याची खबर आसा. मात हो आंकडो वाडपाची शक्यताय आसा. इराणान जाप दितना हे ड्रोन हल्ले केले. ताका लागून कुवेटांतली उर्जा पुरवण आनी उदका शुद्धीकरण प्रकल्प बंद पडले. शुवेल तेल वाठारांत उजो लागलो, मात सुदैवान जिवीत हानी जावंक ना. बुशेहर हांगा जाल्ल्या हल्ल्या उपरांत रेडिओ एक्टिव्ह घटकांच्या गळतीची भिरांत उप्रासल्या. इस्रायलान इराणांतल्या सुमार 200 सुवातांचेर तशेंच हिजबुल्लाच्या 140 सुवातांचेर हल्लो केल्ल्याचो दावो केला. मांद्रे हांगा आमदार चषक ह्या भव्य क्रिकेट सर्तीचे उक्तावण मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकार हांच्या हस्तुकी जाले. ह्या वेळार सरपंच विलास मोर्जे, मांद्रेचे सरपंच किरण सावंत आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या सर्तीत जैतिवंत संघाक 2 लाख रुपया आनी 13 इलेक्ट्रीक स्कूटरी, जाल्यार उपविजेत्या संघाक 1 लाख रुपया आनी 13 इलेक्ट्रीक सायकली अशी इनामां आसात, अशें ह्या वेळार उलयतना मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकार हांणी सांगलां. ह्यो टोर्नामेंट एक कंप्लीट डिफरंट वेगळ्या पद्धतीन टोर्नामेंट केला ह्यो आमच्या मतदारसंघात 9 गांवां खातीर केला आनी म्हाका दिसता सगळ्यांक एक्साइटमेंट चड आहा. म्हणजे प्लेयर्सांकूच न्हू, जे गांवांतले सगळे स्थानिक आहात ते सपोर्टाक आपली टीम जिंकची म्हणून सगळे एक्साइटेड आहा आनी प्रत्येक जण सपोर्टाक येता आनी एक्साइटमेंट वाडलेली आहा. ह्यो फक्त क्रिकेट टोर्नामेंट न्हू, एक इंटरनॅशनल नवूय गांव क्रिकेट हाडपा खातीर ह्यो टोर्नामेंट आसा आनी म्हाका दिसता ह्यो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफूल टोर्नामेंट जातलो अशें आशा दवरता आनी परत एकदा ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द टीम्स. मांद्रे मतदारसंघात आयोजित केल्ली ही सर्त मांद्रेंतल्या 9 पंचायतींतल्या खेळगड्यांक उर्बा दिवपी आसा, अशें एका खेळगड्यान खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें. वाळपय पिसुर्ले हांगच्या 108 रुग्णवाहिकेच्या पंगडान देवदूत जावन एका बायल दुयेंतीची तिचो जीव वाटयलो. पिसुर्लेंतल्या ओवळे ह्या दुर्गम वाठारांत एक बायल बेशुद्ध पडिल्ल्याची खबर संकश्टकालीन कक्षाक मेळ्ळी. ह्या वाठारांत वचपाक रस्तो लेगीत ना. अशा परिस्थितीत 108 रुग्णवाहिकेच्या पंगडान वाहनां सयत थंय वचपाचो निर्णय घेतलो. EMT अश्विनी शेटकर आणि पायलट अजित नारोजी हे वैद्यकीय साहित्या सयत 2 किलोमीटर पायपीट करून रुग्णाच्या जागेर पावले. थंय थळावे उपचार करून तांणी व्हडा कश्टान
बायल दुयेतीक सांखळी CHCत दाखल केले आणि तिचेर उपचार जावप शक्य जाले. 58 वर्सां पिरायेच्या ह्या बायलेची भलायकी आतां सुधारता. ह्या घडणुकेची खबर भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांकां मेळटकच तांणी ह्या कर्मचाऱ्यांची तोखणाय केल्या. इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट सर्तीच्या काल जाल्ल्या खेळांत राजस्थान रॉयल्स पंगडान गुजरात टायटन्साक 6 धांवड्यांनी हारयले. हो खेळ क्रिकेट मोगीं खातीर उमळशीक वाडोवपी जालो. राजस्थान रॉयल्स पंगडान पयली फलंदाजी करून गुजरात टायटन्सा मुखार 211 धांवड्यांची मोख दवरिल्ली. ताचो फाटलाव करतना गुजरात पंगडान 8 विकेटी वगडावन फकत 204 धांवड्यो केल्यो. ओपनर साई सुदर्शनान 70 धांवड्यांची खेळी केली. ताचे खेरीज एकाय फलंदाजाक व्हड खेळी करपाक शक्य जालें ना आनी गुजरात टायटन्साक हार खावची पडली. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 33.1 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 23.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. मानसीक शांती आणि आत्मचिंतन वाडोवपा खातीर ध्यानधारणा महत्वाची. दिल्लीत आयोजित केल्ल्या विश्व ध्यान संमेलनात उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांचे प्रतिपादन. लोकसभा आणि राज्य विधानसभा मदीं बायलां खातीर आरक्षण दिवपा हेतान संसदेचें अधिवेशन 3 दिसांनी वाडयले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वेंचणूक प्रचार सभेत केले स्पश्ट. देशातले उद्देग, रोजगार आणि व्यापार यासारख्या गजालीं खातीर विजेची मागणी निंबून नई ऊर्जा नया भविष्य ह्या कार्यावळीत केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी उक्तायला मत. गोंयांत शिक्षणाच्या सुविधा बऱ्याच प्रमाणात उपलब्ध आसात, ताचो गरजूंनी लाव घेवचो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें आवाहन. आणि आयज इस्टर संडे. संवसारभरा प्रमाण गोंयांतूय खासा प्रार्थना सभांचे जाले आयोजन. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमच्या X हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.